प्रितीच्या भावन भयणो, आयज आमी ह्या वाचपांत आयकलां ते भाशेन आयज जेजू आपल्या शिसांक तो तयार करता, तांच्या मिसावांक तो तयार करता आनी तो तांकां एक सगळे इन्स्ट्रक्शन्स कशें दिवन तो तांकां धाडटा. आनी हे आयचे हे जे 12 जाणांक ताणें विचून काडले ह्या वाचपाचेर हे शुभ वर्तमानांत आमी आमच्या जिवितांत कितें घेवंक जाता काय. संवसार रचचे पयलींच म्हज्या भावन भयणीनो, क्रिस्त सवें देवान आमकांय वेंचून काडलेलीं आसात आनी जेजून हे आपले मरना पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां हें व्हड जैत आमकां मेळून दिल्लें आसा. आनी आमी खरें क्रिस्ताची फाटलावतरां खरें क्रिस्ताच्यो साक्षीदार जावंक आमकां हो वावर दिल्लो आसा आनी हें आमचें कार्य हें आमी बरे तरेन पाळोवंक गरजेचें. तर म्हज्या भावन भयणो, आमी ह्या वाचपांतल्यान कितें घेवंक जाता आयज. पयले सुवातेर म्हणल्यार सगळ्या वेळार आमी देवाचेर पातयेवंक गरजेचें. आयज जेजू आपल्या शिसांक धाडटा आसतना तो तांकां कांयच व्हरूंक सांगना, कितें मिसावांक कितें जाय तितलेंच व्हरूंक सांगता आनी ताजे भायर एक्स्ट्रा कांयच व्हरूंक सांगना. दुसरें जाय जाल्यार ती आमी देवाचेरूच पातयेवन रावपाक तो आयज तांकां शिटकावणी दिता. हें म्हणल्यार पयलीं आमी घेवंक शिकवण घेवंक जाता ती. दुसरें म्हणल्यार आमकां काळजीदार परगटणार जावंक आपयलें. कांय फावटी आमी कितें सोंपें आहा थंयच देवाचे परगटणार जावंक वो देवाचे साक्षीदार जावंक आमी प्रयत्न करतात आनी आमचो भावार्थ जो आसा तो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जो आसा तो आमी आमचो शेळमोडो करून उडयतात. तेकाच लागून जेजू आमकां काळजीदार परगटणार जावंक आपयता. आमच्या कार्यांत आमच्या मिसावांत जायते प्रॉब्लमां आसतलीं, जायते त्रास आसतले, पूण तरी आसतना देवाचेर पातयेवन आमी खरें काळजीदार परगटणार जावंक आयज आमकां तो आपयता. एक उदाहरण म्हणल्यार आयज आमी भाग्यवंत पॉल मेकी हो जपानाचो रोगसाक्षी, ताचे बरोबर आनीकूय पाद्री आनी जायते क्रिस्तांवांकूय मरण फावो जाल्लें. ताणेंय बी ताकाय ताचे शेवटाक ताका कुर्सार मारलेलो ह्या सांताक, ह्या भाग्यवंताक कुर्सार मारलो आनी कुर्सार रावन ताणें आपलें सरमांव, आपलें प्रवचन केलें. देवाक तो खरो साक्षीदार जालो आनी आयज ताका देवान व्हडलें जैत मेळयलें. तेच परी आमकांय जावंक आपयल्लीं आसात. दुसरें म्हणल्यार म्हज्या भावन भयणो, एकामेकाचे सांगाता आनी एकचारान चलुया. आमकां जेन्ना जेजू आयज शिसांक धाडटा तेन्ना दोगा जाणांक धाडटा. कित्याक दोगा जाणांक धाडटा काय, केन्ना एकसुरी आमी भोगतात तेन्ना आमी एकामेकाचो आदार घेवन एकामेकाच्या एकचारान रावंक तो आमकां आपयता. एक वांगडी दुसऱ्या वांगड्याक आदार दिवंक, जेन्ना दुसरो वांगड्याच्या जिवितांत बरें चलना तेन्ना ताका आदार दिवंक आयज जेजू आमकां हाकाच लागून एकचारान वचोंक, एकचारान चलोवंक आमकां आपयता. आनी चवथें म्हणल्यार दुसऱ्या पासत वावरुया. शीस गेलें आनी ताणें सगल्यांक जेजूच्या नांवान सगल्यांक बरीं केलीं आनी वायटाकारांक बरें केलें, मेड्या आत्म्यांक काडले आनी ते दुसऱ्या पासत ते वावुरले. आज जेजू आमकां तेंच सांगूंक सोदता. म्हज्या भावन भयणो, आयच्या ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमच्या ह्या मिसावांचेर आमी नदर मारुया, आमच्या ह्या आपोवण्याचेर नदर मारुया. जशें जेजून 12 जाणांक आपयले तेच परी आमकांय दर एक क्रिस्तांवाच्या पाटलादाराक आपयल्लीं आसात. आमी जाता ते भाशेन आमचें जिवीत देवाच्याच हातान उबारुया आनी ताचेच बळ आनी शक्ती आयज जेजू जसो आपल्या शिसांक सांगता ते प्रमाणे तेच आमी आमच्या जिवितांत घेवया आनी देवाचेच पातयेवन जेजूचें हें मिसांव जें आसा आमकां दिल्लें आसा तें आमी दुसऱ्यांक परगटुया.